गेल्या मॅचीन FC पुणे सिटीक हरोवन FC गोवान ह्या ISLांतलें दुसरें जैत जोडलें. आतां टार्गेट तिसरें जैत. पूण केरळांत खेळून जिखप तितलें सोंपें न्ही हें जिकोक खबर आसा. पूण गोंयच्या स्ट्रायकरांनी संदी कन्वर्ट करीत जाल्यार पुराय पॉयंट मेळूंक शकता हेंय तितलेंच खरें. आतां मेरेन 8 5 गेमींनी FC गोवान खूब संदी घडोवन हाडल्यात. पूण गोला मुखार पावतकीच स्ट्रायकरांक कितें जाता हेंच दिग्गज कोच जिकोक समजना. अंदू हेर पंगडाच्या गोलकीपरांनी बरी कामगिरी केल्या अशेंय जिकोक दिसता. गेल्ले मॅचींत राफायल कोएलोन सुंदर फ्री किक मारून FC गोवाक जैत मेळोवन दिलें. मंगळाराय राफायलाचेर गोल मारपाची जबाबदारी आसतली. रॉबिन सिंग सामकोच फॉर्मान ना हें फाटली मॅच पळोवन कळटा. केरळा आड तरी ताका फॉर्म मेळ्ळें जाल्यार FC गोवाक बरें जातलें, हातूंत दुबाव ना. फाटले मॅचींत मॅन ऑफ द मॅच थारिल्लो रिचार्लिसनाचो बऱ्यापैकी फॉर्म FC गोवा खातीर बरी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.